नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आयची मुख्य खबर. कारवारच्या कोविड सेंटरात रुग्णाक उदक आणि जेवण बरोबर मेळना अशी काही रुग्णांनी तक्रार आसा. कारवारचे राघू नाईक हेमी कोविड सेंटराक भेट दिली. पळया प्रसंग कितें म्हण. कारवार मेडिकल कॉलेज एक कॉलेज जावन आज बरें हे जाता आसा. हांचो डायरेक्टर बी बरो आसा आनी डायरेक्टर बरो आसा, RMO बी बरो आसा, हांचे डॉक्टर्स बी आनी नर्स बी बरें काम करते आसा आनी सगळे सांगते आसा. तर म्हळ्यार सगळे पेशंट्स हिंगा कोरोना वार्डात आसा पळय तेम सगळे सांगते आशिल्ले. तर म्हाका कितें कोरोना वार्डा भितर म्हाका काम करता कित्याक की म्हळ्यार आमगे डीन डायरेक्टर आशिल्लो पळय मेडिकल कॉलेजाचो, तेणी एक पत्रिका ಹೇಳಿಕೆ दिल्लो की म्हण कोण स्वयंसेवा सामाजिका भितर काम करतात, समाज सेवे भितर कोण काम करते आसात तेमी येवन आमगेले कोरोना वार्डा भितर तुमी काम करता म्हण. सो म्हाका मन खुशी आसा की आमगेले कोरोना वार्डा भितर म्हाका काम करता कित्याक की म्हटल्यार म्हागे फ्रेंड्स आनी म्हागे आई बाप बी थंय आसात बाप. म्हाका खूब बेजार दिसता आसा तेमगेर हांव सेवा करता म्हण. दिवसाक एक 2-3 तास तरी केला आनी म्हाका पुण्य मेळटालें म्हण हांव ते कोरोना वार्डा भितर करता म्हण म्हाका खूब आस येला. डायरेक्टर साहेबाक बी सांगला, डायरेक्टर साहेब म्हाका दिता म्हणला भितर काम करच्याक आनी म्हाका एक लेटर घेवन ये म्हणलो तुगेले एक ಹೇಳಿಕೆ आनी तुगेले मिसेस जाले ಹೇಳಿಕೆ म्हळ्यार तूं स्वयं तरी भितर वयते आसा म्हण. आनी हांव ಹೇಳಿಕೆ बी दिला तेका डायरेक्टराक आनी तो सोडता म्हण सांगला म्हाका भितर. तशेंच आमगेले मेडिकल कॉलेजा भितर बी हांव एक सांगचें म्हणल्यार हे मेडिकल कॉलेज ना जाल्यार आज आमगे परिस्थिती अधोगती आशिल्ली आमगे जिल्ल्याची. कित्याक की म्हणल्यार आज आमगे कितेंय कोरोना पेशंट आसलो मंगळूर नाल्यार उडपी खंय तर वचूंक आशिल्ले, थंय पळयल्यार बेड फुल्ल आसा, ऑक्सिजन ना, सिलिंडर ना म्हण अशें थंय करून आमगे कितलींय लोक पेशंट मरून वयता आशिल्ले आमगे गांवचे लोक बापूय, आमगे जिल्ल्याचे लोक. आज मेडिकल कॉलेज कोण कोण होराटा केला पळय आमी तेमकां याद दवरून घेवका. कित्याक की म्हणल्यार आयच्या ह्या दिवसाक तेमकां व्हडलें याद येवंक आमकां. कित्याक की म्हणल्यार आज मेडिकल कॉलेज आमकां जाल्लें आसा म्हण तेमगे पांयार. म्हळ्यार सगळे आमी सगळे येयले होराटा केल्ले. मेन मुख्य कोण कोण आसा पळय तेम सगळ्याक आमी अभिनंदन करतात ह्या दिवसाक. आनी कितकी म्हणल्यार स्पेशली म्हणल्यार कोरोना वार्डा भितर सगळे बरें आसा, सगळे A to Z आसा. कारण एकच कितें म्हणल्यार थंय कोरोना पेशंटाक जेवण मेळटें ना म्हण, उदक मेळटें ना म्हण पदे पदे आमकां फोन येते आसा. हांव डायरेक्टर डीन साहेबाक बी सांगलो, सर अशे पेशंट आले म्हाका फोन येते आसा, तेमकां उदक आनी जेवण मेळना खंय म्हण. तस्मात हांव डायरेक्टराक बी सांगलो हे सॉल्व करा तुमी हे प्रॉब्लेम म्हण. तस्मात डायरेक्टर सांगला हे आपूण प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हण. कित्याक की म्हळ्यार कितलीं पेशंटाक पापा आज जेवण आनी हें मेळटें ना. कॅन्टिना मेडिकल कॉलेजाच्या कॅन्टिना भितर तयार जाता आसात. चपाती तयार जाता, रायस, रसम आनी एग बॉयल्ड एग दितात आनी केळी दितात. ते सगळे कोरोना वाडा वयता. कारण कोरोना वाडा गेल्यार थंय कोरोना पेशंटाक मेळटें ना जालां. हेजे बद्दल हांव डायरेक्टराक विनंती करता, स्पेशली ते कोरोना वाडा भितर तांकां मेळचेच तुमी करता म्हण हांव हे करते आसा. ಸಂಬಂಧ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಇರಬೇಕದು. ಪೇಷಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದದ್ದು. ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತಲ್ಲ, ತತ್ತಿ ಬಿದ್ದು बाहेर पण असेल काय आहे ना. आम्ही कामात फोटो मारतो काल श्रीपाद आमकां अशें केल्यार तुम्ही डेली हे कमी 86, 88, 90 वरपूर दिता आमी. तितून रायस आनी कितें आसा? रायस, चपाती, लोणचें ताती सेपरेट दितात. कोण खाता कोण खायना, कोण तर दुसरी जातीचे ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. आम्ही करत आमगेले मनुष्यत्वान करता. तू खबर आसा 26 वर्ष झाले हांव किचनाक पाहिजे. आज पर्यंत मागे कसले प्रॉब्लेम ना जेवणाचे टेस्टा बद्दल. आता आम्ही चिकन केलं की पहिले डायरेक्टर धरतात तो टेस्ट कर टेस्टा. परोटा चिकन पहिले डायरेक्टर धरतात डेली केलतना ಒಟ್ಟು धाडचेत आम्ही. तो आता किती केल्यार सांगल्यार आमकां सांगता आशिल्ली न्ही. आज पर्यंत आमकां 1 वर्स जालें अजूनय कंप्लेंट ना. अशें जेवणाचे कोणाले कंप्लेंट ना, रुचीचे भितर पावना म्हणचे इतलेच कंप्लेंट. ते आमी वतना न्ही थिंगा. तुम्ही वतना थंय कुडकी जाकी म्हूण कोणाने मेला जाकी आमच्यान तो थंय व्हरून दिता. तेमी तर सिस्टर लोकांनी रिस्क घेवका. ते आमगेले पेशंट म्हणल्यार जेवण पावलं की ना, तो उपास आसा की जेवला म्हणून तेमी पळोवचें तेमगेलें काम न्ही. खाली औषध दिल्या जाल्यार बरोबर जेवण बी नाका ताजे बरोबर. जेवण आज बेंगलोर तेमी कितें सांगतात, जेवण नासतना आमी मोरला म्हणटा पेशंट लोक. च्या बी तशीच राय हांगच्यान आमी धाड दिता च्या तिनाक. ते थंय मुल्याक पण उरता भितर वतना.
ಕಿಟ್ ಸಾಲಾರ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಅವ್ರು ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಚಾ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಮಂಟ म्हणून ते केन्ना दिवचे पडले तेमी कितें जाता थंय डेथ जालो बाबा हय तेमी 1 तास थंयच उरता डी ग्रुप तेंगेल बरोबर बाकी लोकांक मान उडोवचे होता दिवचे काम कोणाले तर अशी लोक लायकी न्ही हय बरोबर चा आयले चा ಬಂದಿದೆ म्हणून सांगला तरी तेमी घटमुट आशिल्ले व्हरून दिवता न्ही नाल्या उरले तिंगे स्टॉक उरले चा यार तोकडलेला म्हणून तेमकां दिवचे आता न्ही ते आमी हिंगच्यान आमी सांगचे न्ही तेमी करता तिंगा बाकी चुटो बरें आसा मेडिकल कॉलेजात खरें एकच जेवण मेळना म्हणत मेळटा रे हांच्यान वयता तें हांव पळयलें आतां हांच्यान कितलें बरें तयार करता डेली वयता हांव की सांगून येयलें तुमकां अचानक केलो हांव सांगून येयलो ना तुमकां अचानक केलो ना तू डेली वयता तू केन्ना थंय विचार डेली आमगेले सेम टू सेम ताती चपाती रायस रायस लोणचें भाजी सांजेर भाजी रात्री ताती ना 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 सकाळी सांबार ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಲೋಣಚೆ ಭಾಜಿ ಇತ್ತು ಸಂಜೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಕನ ते पावसाळ्यात जेवण राईस खाली राहिले पॅक करतो ताती केळी असतात केळी दाखवायचा भितर पावना म्हणटा तुम्ही इतलं पाप सांगता सुंदरकांत धरता तेच आमकां बेजार आसता भितर पावना केळी नाही आम्ही कितें प्रॉब्लेम बरें दिल ना कितें म्हणल्यार एक आपलं असले ना कोण दिता केळी हे सांग पळय तांदूळ बी पळय हा ते पळय तू सांगशी कसलो तांदूळ दिता कोण म्हण पळय पळय सोना मसूर बरें देव बरो करूं तुमकां